दिवचल हाऊसिंग बोर्डातलो 4.5 कोटी रुपया खर्च करून बांदिल्लो फुटसाल मैदान प्रकल्प 3 वर्सां पुराय जावनी अर्धवट आसा। 2021 वर्सा ह्या कामाचो बुन्यादी फातर घाल्लो, मात अजुनूय हें काम फक्त 50% पुराय जाल्ल्या स्थितीतूच आसा। आतां मेरेन 6 कंत्राटदार बदलल्यात। हें काम बेगीन सोंपोवपाचें म्हण थळाव्या लोकांनी पालिका आनी जी.सुडा कडेन मागणी केल्या। RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट। माझे नाव ऋतुराज खोत, प्रेसिडेंट ऑफ बिचोलीम हाऊसिंग बोर्ड सोसायटी। आयज आमी सगळे हांगा जमल्या। आमचे पदाधिकारी, सेक्रेटरी आसा, पूर्व सेक्रेटरी आसा आनी बाकीचे मेंबर जे हांगा जमल्या ते फक्त एकाच कारणा खातीर, जो हाऊसिंग बोर्डान जो कितें प्रोजेक्ट घेतलेलो आसलो 3 वर्सां पयलीं, तो आजून पर्यंत कांयच कंप्लीट जावंक ना। प्लस जे कितें आमचे सराउंडींग जे आमची ओपन स्पेस म्हणटा पळय ती आसली, ती तेंच्यांनी आडोवन दवरली आसा। ह्या गजाली खातीर आमी हांगा जमल्या, फक्त तुमकां दाखोवपाक कितें काम जे आमच्या म्युनिसिपालिटीन आनी जी.सुदान जे नेटान आमी म्हणजे नेटान जे आमी ठरयल्लें की हांगा बरो फुटसाल जातलो, भुरग्यांक खेळोंक मेळटले, भुरगे आमचे फुडें सरतले आनी जे बारीक बारीक जे क्रिकेट पीच हे आसा हे आमी प्रोजेक्ट हातीन घेतलेलो की आमी नेटान आमी काम करतले आनी भुरग्यांक आमचो लाभ तेजेर मेळटलो। बट ह्या गतीन जे आमी गतीन म्हणूं नाका, थंड गतीन जो काम चालू आसा ते जर पळयशीत जाल्यार हे आनीक 5 वर्सां काम जावचें ना अशें दिसता। सरकार जे त्या खातीर आमी म्हणटा की जी.सुदान आमचे प्रोजेक्ट हातीन घेतलेलो आनी आमी फास्ट जातले अशें म्हणटाले, कित्याक म्युनिसिपालिटी इतलो फंड नासलो आनी जी.सुदान जे आमचो प्रोजेक्ट घेतलेलो आसा हांवें दिलें की आमचो प्रोजेक्ट एका वर्सान जातलो, चडान चड 2 वर्सां अशें म्हणया, पूण 3 वर्सां जाल्लीं आसा। बट आमचें काम थंय ठप्प कशें दिसता। तुमी पळोवंक शकता हांगा सगळें जे कितें माती हाडून उडयल्ली आसा, डंप करून उडयल्लें आसा, मटेरियल जें डंप करून उडयलां तें हांगा तेंचेर झाडां येयल्लीं आसा, हांगा रान वाडलेलें आसा आनी हांगा जी तुमी हांगा पळोवंक गेल्या जी आमचे ओपन स्पेस आमी म्हणटाले, हांगा गॅदरींग करताले, एन्युअल स्पोर्ट्स करताले, हांगा भुरगे खेळटाले, व्हॉलीबॉल खेळटाले, क्रिकेट खेळटाले, फुटबॉल खेळटाले, सगळें हांगा बंद जावन हांगा ती जे माती जी डंप जाल्या थंय रान वाडलेलें आसा। आमी फायनल प्लॅन केल्लो आसलो, तांकां सांगिल्लें आमकां खंय कितें जाय, फुटसाल ग्राउंड खंय जाय, क्रिकेट पीच खंय जाय, व्हॉलीबॉल ग्राउंड खंय जाय आनी बॅडमिंटन कोर्ट ऑलरेडी आसा, परत ते हांगा एक बॅडमिंटन कोर्ट करपाक सोदताले। ताका आमी सारको निशेध केलो, विरोध केलो की आमकां आनी एक बॅडमिंटन कोर्ट नाका। ऑलरेडी 2 बॅडमिंटन कोर्ट आसा पण तो खेळपाक मेळना। तो सकयल गार्डन आसा तो 6:30 जायसर बंद करता, 6:30 लोक घरा पावता, तो एक्चुअली 10 जायसर ओपन आसपाक जाय रहिवाशींक खेळपा खातीर, बॅडमिंटन खेळपा खातीर किंवा वॉकिंग करपा खातीर। अनफॉर्च्युनेटली तो नासना। परत थोडे लोकांक सकाळी वॉकिंग करपाचें आसता, सकाळी सुद्दां गार्डन तो ओपन आसना। सो गार्डनूय तसोच आमकां दोन्ही वेळाचेर एक बरो टायम ओपन आसपाक जाय, सो दॅट रहिवासींक तेजो फायदो घेवंक शकतले। आनी दुसरी गजाल म्हणजे ह्या वर्सा आमचो दिवाळीचो प्रोग्रामूच आमी करपाक पावना। मोठी गजाल म्हणजे हांगा फुडें तुमी पळयशा तर सगळो डंप घालून दवरला। आतां थोडे म्हयन्यांनी आमची सत्यानारायणाची पुजा येता वार्षिक, जी गेली 35 वर्सां जालीं आमी करता। आतां ती करपाची खंय? आमकां खुबशे कावन्सिलरां हांच्यांनी सगळ्यांनी आमकां प्रॉमिस केल्लें की तुमकां हांगा एक बरोसो हॉल करून दितले, फुडल्या वर्सा तुमी तितून करा सत्यानारायणाची पुजा, पण ताचो सुद्दां कांयच अजून खबर ना। आनी ह्या वर्सा आमकां सारकें आतां भंय पडला की आमी एक्चुअली आतां सत्यानारायणाची महापुजा आमी खंय करपाची। सो आमी मागता आमचे कावन्सिलर, आमचे MLA आनी आमचे जे कन्सर्न जे इंजिनियर्स आसा तेंच्यांनी आमच्या वांगडा परत एकदां मिटींग घेवपाची। आमी ओपन आसा डिस्कस करपाक आनी आमकां एकदांच एक फिक्स डेट सांगपाची की बाबा ह्या टायमाचेर हो ग्राउंड सगळो कंप्लीट जातलो। इतलेंच आमच्यो मागण्यो आसा।